प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18वो विसवूर वोड 35 ते 43 पर्यंत 35 to 43. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू जेरिके लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूप लोक तेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून ते कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाझारेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कोर. आनी फुडें वेताली तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण अदीकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावून तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नोदोर येशी कोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नोदोर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकांन देवाक वाखाणलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जावन आसा जे आमी आतां आयकलां. आनी थिंचोर जेजू एका कुड्ड्याक बरो करता. आनी भाव भयणीनो, हो जाप कितें तें? जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो ताणें कितल्यो मिलाग्री केल्ल्यो, कितलीं अजापां केल्लीं. कुड्ड्यांक दोळे दिल्ले, भेऱ्यांक कान दिल्ले, थोट्यांक पोत्तून चलपाक पावशी केल्ले, जी मेल्लेलीं आसलीं ताका पुनर्जीवन केली. आनी जो लोक त्रासान आसलो कितल्यो मिलाग्री केल्यो. 5 उणे आनी 2 मासली मदें घेवन ताणें 5,000 लोकांक जेवण दिलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कसलीय मिलाग कोत्तालो तेन्ना ताका गरज आसली त्या मनशाची, वा जो मनीस आसलो ताका ज्या लोकांक तो पिकोणी दितालो, कितें मिलाग कोत्तालो, ताका जाय आसली त्या मनशाचो भावार्थ. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेन्ना तो जेरिक्या गांवा कडेन लागीं पावल्लो तेन्ना हो कुड्डो मेळता ताका. पूण हो कुड्डो जेजूक असो तो जेजूची वाट पळयना. ताणें खूब फाटी आयकलां कित्याक तो कुड्डो आसलो, थंयसर बसोन आसलो. आनी खूब जेन्ना तो कुड्डो आसलो आनी थंयसर बसोन आसलो, खूब लोक उलयतालो की जेजू नाझारेताचो खूब मिलाग्री कोत्ता, खूब पेखोणी कोत्ता, अजापां कोत्ता. ताणें हें जेजू वयर कितें खबर आयकल्ली. पूण त्या दिसा भाव भयणीनो कितें घडटा, जेन्ना तो कुड्डो थंयसर बसोन आसलो, तो म्हाका दिसता भीक मागतालो. तेन्ना तो पळयता की खूब लोक जेजू बरोबर वेता आनी जेजूक वाखाणणी दिता आनी जेजूचे वयर उलयता. आनी तेन्ना हो कुड्डो आयकता की जेजू त्या वाटेर वेता. विचारता कोणाक, अरे कोण 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 वेता ह्या वाटेन? आनी तो लोक ताका सांगता की नाझारेताचो जेजू त्या वाटेन वेता म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ताका कळटा की खरें जेजू त्या वाटेर वेता म्हणून, ताणें आयकल्लें की जेजू मिलाग्री कोत्ता म्हणून, तो कितें करता, तो व्हडल्यान बोबो मारता. म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. भाव भयणीनो, जेन्ना तो आड्डोन व्हडल्या ताळ्यान बोबो मारता आनी जेजूक उलो मागता, म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. भाव भयणीनो, इतलो लोक आसत जाल्यार, इतलो लोक उलयता जाल्यार खंय जेजूक आयकतलें? आनी लोक ताका सांगता, उगी राव, तूं कित्याक इतलो व्हडलो बोबा करताय? तूं थंयसर ओगी बस. जेजूक वेळ ना, आतां जेजूक बसपाचो आसा. पूण भाव भयणीनो, तो कोणाचेंच आयकना. तो कोणाचेंच आयकना, तो ओगी रावना. तो व्हडल्या ताळान बोबो मारीत रावता. आनी जेजू थांबता आनी थंयसर येता, ताका आपयता आनी जेजू ताका विचारता. भाव भयणीनो, जेजू जाणो आसलो की त्या कुड्ड्याक दोळे ना म्हणून, ताका दिसना म्हणून. पूण तरी जेजू ताका आपयता आनी विचारता, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? हांवें तुका कितें केल्लें जाय? हांवें तुका कितें केल्लें जाय? भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां तोच प्रश्न विचारना.
आमी जेन्ना हे शिवोर्तमान वाचता आमी समजता की जेजू आमकां विचारता हांवें तुका कितें केल्लें जाय. भाव भयणीनो, जेन्ना हो प्रश्न जेजून ह्या कुड्ड्याक विचारलेलो तेन्ना जेजू खुर्सार वसोंक नासलो. आनी जेजून आमचे सगळे कोशदोग, आमची पिडा, आमची गोरीबपण, आमचे शिराप, आमचे वायटपण जे आसा आमकां फावो जावंक जाल्ले आमच्या पातका वरवीं तें जेजून आजून भोगूंक नासलें. पूण आतां भाव भयणीनो, आमी नव्या कराराची भुरगीं. आमच्यान जेजू कडेन येवंक जायना. म्हाका बेसांव दी, म्हाका पेकोणी दी, म्हाका हें कर, म्हाका तें कर. आमच्यान तें उतरां म्हणूंक जायना. जेजू आमकां विचारचो ना हांवें तुका कितें केल्लें जाय. कित्याक भाव भयणीनो? हें कारण कित्याक? जें जेजून आमकां दिवंक जाय आसलें तें सगळें सोंपारलें जेन्ना तो खुर्सार आमचे पासत मेलो. आनी देखून भाव भयणीनो, जें जेजून घोडलां खुर्सार ताजेर आमी जेन्ना भावार्थ दवरता, जें पवित्र पुस्तकान बरयलां, आमी नव्या कराराची भुरगीं. नव्या करारान केन्नाच आमी मागणें करिना की जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका बेसांवनी भर, जेजू म्हाका हे सगळे शिरामतली सुटका दी, जेजू म्हाका हें कर आनी तें कर. आमच्यान म्हणूंक जायना. कित्याक भाव भयणीनो? आमकां जाय भावार्थ, आमकां जाय ती सोजमणी. कितें घडलें तें खुर्सार, जेजून कितें केलें आमचे पासत खुर्सार. ताणें सगळें आपलें रगत वारोयलें, ताणें आपलो जीव दिलो आमचे पासत खुर्सार. आनी आतां जेन्ना तो मरपाचो वेळ पावलो तेन्ना जेजून म्हणलें बापाक, बापा सगळें सोंपारलें. तेन्ना जेन्ना तो मेलो तिसऱ्या दिसा पुनरुज्जीवन जालो आनी आतां सगळींच्या बापाच्या उजव्याक बसला. जेन्ना आमकां ती म्हायती मेळटा की जेजून कितें केलां खुर्सार, तेन्ना आमी फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिवन आमच्यान तें जेजून घडलां तें आमच्यान आपणाक जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं, आमकां फकत भावार्थ जाय. आमकां फकत भावार्थ जाय. आमी जेजू कशे भिकाऱ्या भशेन येवन आमकां अशी गरज ना सांगपाक. आमकां फकत जाय ही सोजमणी देवाच्या उतराची. कित्याक देव आमचो इतलो मोग केलो, त्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी जेजून सगळें घडलें आमच्या पासत. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां कितें जाय ह्या संवसारान, आमकां दोळे जाय, आमकां खाण आमचें बरें जावंक जाय, आमची पिडा पयस जावंक जाय, आमकां बरेंपण सगळें बरें देवाचें जाय. आमकां जाय फकत उतराची सोजमणी. तें उतर घेवन फकत देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवन आमच्यान तें आपणाक जाता भावार्था वरवीं. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया, ह्या उतरा प्रमाणे आमी चलुया, हें खरें क्रिस्ती जिवीत जैतिमन जिवीत जिवंक आमी फुडें सरया. आनी हें जिवीत जिवन, हें जैतिमन जिवीत जिवन ह्या दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावुरया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.